माझे नाव ॲडव्होकेट महेश जयसिंगराव राणे। माझी फार्म वडावली या बिचोली तालुक्यात आसा। म्हाका खूप आनंद दिसता की आजचो जो कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्यानी गोंय जनतेक आमच्या शेतकऱ्यांक संबोधित केले आणि त्यांच्यानी अनेक गोष्टी आमकां मार्गदर्शन त्यांच्यानी केले, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन। आमचे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांचे अभिनंदन, तसे आमचे कृषी मंत्री आदरणीय रवी नाईक त्यांचे अभिनंदन, आमचे डायरेक्टर आमचे फळदेसाय आणि आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आमचे जे आहा त्यांच्यानी भरपूर मेहनत घेतल्या आणि ह्या तालुक्यान हांवें SRI हेचेर पद्दतीचेर हांवें शेती लागवड केल्ली आणि तेतून म्हाका भरपूर प्रोत्साहन मेळ्ळें, म्हाका उत्पन्न भरपूर मेळ्ळें आणि ताका लागून अशें अनेक मार्गदर्शनाक लागून म्हाका एक आनीक उमेद जाल्ली आहा की ह्या क्षेत्रांत मोठी प्रगती करची आणि त्या दृश्टीन माझी पावलां त्या दृश्टीन चालू आसा। आज आमचो एग्रीकल्चराचो इंटरेक्शन आसलेले वेबिनार श्री माननीय जे आमचे कृषी मंत्री आसा सेंट्रलाचे श्री शिवराज सिंग चौहान, तशेंच आमचे गोयचे मुखेलमंत्री आसले डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या बरोबर, तशेंच आमचे जे गोयचे शेतकार आशिल्ले त्यांचे जे लखपती दिदी आशिल्ले त्यांच्या बरोबर आयज आमचे इंटरेक्शन आसले आणि हे इंटरेक्शन आमचे हांगा सांखळी रवींद्र भवन आमी हांगा आयोजीत केले। आमकां हांगा 800 लोकांची कॅपेसिटी आशिल्ली, 800 लोक हांगा येयल्ले, तेंचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा। तशेंच हे समस्त आमकां जो हेल्प आशिल्लो रुरल डेव्हलपमेंटाचे तेंचे ऑफिसर्स, तशेंच आमचे जे DPSCचे ऑफिसर आशिल्ले, तशेंच म्हजे एग्रीकल्चराचो ऑफिसर आशिल्ले, तेंच्यांनी हो आयोजीत प्रोग्राम करपाक आमकां हेल्प बद्दल सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा। म्हाका आयज जे तुका गोंयच्या सरकारान तुका हो जो कृषी मेळावो म्हणून तुका आयोजीत केलो आनी सेंट्रल मिनिस्टराचे बरोबर आमची बातचीत जाली, हाका लागून म्हाका दिसता रवींद्र भवनाचे तुका अध्यक्ष बाब प्रमोद सावंत, गोंयचे तुका माननीय मुख्यमंत्री हेजे म्हणजे मना काळजांचे म्हणटा अशे उपकार आठयता, कित्याक आमच्या सारकिल्ले सर्वसामान्य गरीब आनी शेतकरी तुका मनशाक तुका ह्या व्हडल्या प्रोग्रामांक जुळोवपाक म्हणजे सेंट्रल मिनिस्टरा बरोबर तुका बातचीत करपाक तुका आनी तेज्या बरोबर तुका म्हणजे तेजी उतरां आयकपाक तुका मेळ्ळी। हाका लागून प्रमोद सावंत तशेंच गोंयच्या सरकाराचे तुका काळजांच्यान म्हणटा अशें धन्यवाद। हांव सगळ्याच गोंयच्या जनतेक तुका म्हणजे ह्या आयच्या दिसा उलो मारूंक सोदतां की भावानो आनी भयणीनो, जी कोणाची शेत आसा तेंच्यांनी थोडें तरी शेत करचें, जेणे करून फुडल्या 25 वर्सांक जर आमी शेत करिना जाल्यार म्हाका दिसता आमी जगोंक शकना। आमचे कडेन पयशे जाल्ले म्हणून आमी जगचे ना, शेत करूंक जाय आनी तें शेत म्हणटा तें प्रत्येक मनशान भाजी जावं कितें म्हणजे भात भाजी जावं सुपारी कितें जावं कितें तरी म्हणटा उत्पन्न करूंक जाय, जेणे करून आमचें आयुश्य आरोग्य बरें उरतलें। म्हणजे जे आतां प्रत्येक गोंयकार आमचो जगता आसतना म्हाका तरी दिसता गोंयकार म्हणटा तसो पयलीं जसो म्हजो आजो जगतालो की विदावट म्हणजे वखद म्हणटा तसो घेयनासतना जगतालो म्हजो आजो, पण आतांचे जे भुरगे आसा हार्डली म्हाका दिसता 50 वर्सां जालीं काय दुयेंत गुळये तुका म्हणजे गुळयो जावं कितें तरी वखद घेता तें गोंयकारांनी तुका बंद जातलें जाल्यार म्हाका तरी दिसता की प्रत्येक भुरग्यान तुका म्हणजे जो आतां तरणाटो आसा 25-26 वर्साचो भुरगो आनी आतांच पयलीं स्टार्ट करूंक जाय कितें तर शेती। आज आम्ही आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मिशनाच्या अंतर्गत जो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडलो, म्हाका दिसता खरोखरूच एक बरें लायव्ह इंटरेक्शन 191 ग्रामपंचायती 14 म्युनिसिपालिटीज आनी ZDO ऑफिसांनी म्हणजे आमी पळयता की रवींद्र भवन सारकेल्या सगळ्या हॉलांनी सगळ्या शेतकरी भाव भयणीक हाडलेले। ह्या आयच्या कार्यक्रमाच्या उपरांत जशें आमच्या कृषी मंत्रीन सांगलां प्राकृतीक शेतीचेर भर दिवपाक जाय, कम्युनिटी फार्मिंगाचेर भर दिवपाक जाय, ह्यो दोनूय गजाली आमचे ZDO ऑफिसीस ह्यान फुडें खूब मोठ्या प्रमाणात इम्प्लिमेंट करतले। कम्युनिटी फार्मिंग आनी प्राकृतीक शेती ताका आमी नॅचरल फार्मिंग म्हणटा ते फार्मिंग गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात करपा खातीर आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बाब रवी नायक हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल तोय विशय खूब मोठ्या प्रमाणात आमी फुडें व्हरतले। म्हाका विश्वास आसा की ह्या पद्दतीन गोंय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर माननीय मोदीजी आनी शिवराज सिंग चौहान हांचे आमकां मार्गदर्शन लाभतलें हें सांगता पुराय करता। हांव देवानंद प्रभाकर सुर्लकार गोडकादर सुर्ला बिचोली तालुक्यांत येता। कोरोनान आमकां खुबशें कितें दाखोवन दिलें म्हणजे आमच्यो लिमिट्स आमकां दाखोवन दिल्ल्यो, त्या कारणान म्हाका इतल्यान सपोर्ट केलो की बाबा इतली जमीन आसा ती जमीन बेश्टी पेंडींग दवरून कांय उपयोग ना,
तर तातूंतलें कितें तरी लावया. सो तेन्नाच्यान आनी सीएमाचे आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या प्रोत्साहनान पयलीं आमच्या दोंगरार काजी आशिल्ल्यो, पूण काजी जमोवपा लागून घरा कडेन कोण नासता, कोण मेळना, ताका लागून हांवें थंय कुळाकार केले. चडश्यो काजी मेल्ल्योच, वयर दोंगरार कुळाकार केले. तो म्हजो प्रयोग ऑलमोस्ट सक्सेसफूल जालो. थंय आतां माडयो केळी माडूय घातल्या. थंय डेव्हलपमेंट चालू आसा. परत आमचे भरड आशिल्ले, थंय पयलीं नाशणे लायताले, भात लायताले. त्या जाग्यार आतां हांवें परत नाशणे वरी ही 2 पिकां काडटा. फुडल्या वर्सा म्हजो विचार आसा की त्या जाग्यार परत आतां आमचे आलें किंवा हळद अशी ज्या पिकांची चड नासाडी जायना, सावजा पासून किंवा गोरवां पासून, गोरवां आतां कोण पोशिनात आनी अशी सोडून घालता, ताका लागून ते त्रास चड जाता. म्हाजें मागणें की गोंयचे चडशे जे युवा आसा, आतां म्हाकाच 55 वर्सां जालीं, तांच्यांनी चडशे युवांनी म्हणजे 16-17 वर्सांच्या भुरग्यांनी ताच्या पयलीं तांकां जायला तेंच्यांनी शेता कडेन आपली पारंपारीक जी शेती आसा जाणट्यांची, ती शेती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणजे आमच्या भारत सरकाराचें प्रोत्साहन घेवन ती शेती तांचे परत चालू करची.